भ्रष्टाचार सुरू असा असो आरोप आपाच्या रॉक मास्करांनाच हानी केला। पयलेच खेपे पक्षाच्या आमदाराक 5 वर्सां खातीर मंत्रीपदां दिवचे नात असो निर्णय पांडुरंग रावत काळात घेतिल्लो। सुदीन आणि दीपक दोगांकूय पयले वेंचणुके उपरांत मंत्रीपद मेळूंक नाशिल्लें म्हणून मोगोचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप फडते उलयलो। मोगोक मंत्रीपद मेळचें ना ह्या विधानाचो मोगोन निशेध केलो। शुक्रारा मोगोचे समर्थक पंच सरपंच आणि जिल्हा पंचायत वांगड्यांची पणजे पत्रकार परिशद जाली। हे पत्रकार परिशदेत फडते उलयलो। आम्ही 2027 मेरेन काँग्रेसी कडेन युती केल्या आणि ती आम्ही तिगोवन दवरतले म्हणून गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आमदार विजय सरदेसाय उलयलो। मडगांवचो मास्टर प्लान हो जमनी हडप करपाचो व्हडलो कट। आमदार विजय सरदेसायचो परतून एक फावट जागोर। हो प्लान राजकारण्यां खातीर रिटायरमेंट पॅकेज आशिल्ल्याचें आमदार विजय म्हणटा। लोकांक विश्वासात घेवन मडगांवचो मास्टर प्लान करप गरजेचें आसा। मडगांव आमचो आवाज विजय बॅनरा खाला साश्टी तालुक्यांतल्या लोकांच्यो समस्या आयकून घेतल्या उपरांत विजय उलयलो। म्हज्या कार्यकाळात खुबशा सरकारी कार्यालयांचे स्थलांतरीत केला। उरिल्ली 40 आदली सरकारी कार्यालयांचे फुडल्या 2 वर्सां भितर स्थलांतरीत जातले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी अभियोजन संचालनालय कार्यालयाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार सांगलें। रस्त्या कुशीक आशिल्ली बेकायदेशीर अतिक्रमणां पंचायतीन काडच्या पयलीं लोकांनी स्वता जावन काडची अशें आवाहन आमदार मायकल लोबोन केलां। अडफळे वाठारांत रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंग कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत मायकल लोबो उलयलो। बांबोळी जीएमसी भायर आशिल्लो अंडरपास शेणाचो केंद्र जाला। दर दिसा ह्या अंडरपासांतल्यान 2000 परस चड लोक यो वच करतात। मात लोकांक यो वच करपाक उबारिल्लो हो अंडरपास आतां गोरवांचो गोठो जाला असो आरोप सांत आंद्रे काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोहन धोंडान केला।
उदकास्रोत खाते साळ न्हंयचेर नवो प्रकल्प सुरू करतले. ह्या प्रकल्पाक लागून न्हंयच्या प्रदूषणाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशी माहिती उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. पावसा उपरांत ह्या प्रकल्पाचे काम सुरू करतले. सिवरेजीचे घाणयारे उदक साळ न्हंयत वच्चे न्हय हाचेर उपाय काडपा खातीर सिवरेज कॉर्पोरेशन तशेंच मडगांव आनी फातोडेच्या आमदारां सयत हे विशीं संयुक्त बसका घेतले अशेंय मंत्री सुभाष हांणी सांगलें. उटा संघटनेचेर घाल्ले बंदीवेल्यान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेर जावपी आरोप दिखाबूल करपी आसात. ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचो अजिबात हात ना असो दावो सांखळी मतदारसंघ एसटी मोर्चा सयत समाज भावांनी केला. मतदारसंघातलो एसटी समाज पूर्णपणान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फाटल्यान आसा अशेंय तांच्यांनी स्पश्ट केलां. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
दर्यादेगी टावट्स तशेंच लामाण्यांचेर कारवाय करपा खातीर खासा पोलिसांची वेवस्था आसतली. कायदो दुरुस्ती तशेंच धोरणात बदल करून पर्यटन भागधारकांच्यो समस्या सरकार सुटावे करतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे हाजेरीत पर्यटन भागधारकांची बसका घेतली. हे बसकेक पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकर, अधिकारी तशेंच शेक TTAG संघटनेचे वांगडी हजर आशिल्ले. संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्याचेर सरकाराचो दोळो आसा. IIT प्रकल्प उबारपा बदला सरकारान संजीवनी साखर कारखानो सुरू करचो अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस सांगता. हे विशीं लोकसभेत प्रश्न मांडटलो म्हणून खासदार विर्यातोन सांगलें. कळंगुटे टॅक्सी ड्रायव्हर संजीवन वेंगुर्लेकाराचेर बुधवारा राती मालपेस सुमार 500 जाणांनी मेळून हल्लो केलो. ह्या प्रकरणात बिगर गोंयकार एका नेणट्या भुरग्याक ताब्यात घेतिल्ल्याची माहिती पुलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांणी दिली. तशेंच हेर दुबावीत खंय आसात ताचो पुलीस सोद घेतात अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. करमला आगरवाडा वाठारांत दुचाकी वेल्यान वचपी विद्यार्थ्याक बिबट्याचो धपको बसून दुखापत जाली. असफ निकोलस हो 24 वर्सां पिरायेचो विद्यार्थी आपल्या घरा वतना आगरवाडा हांगासर रस्तो हुंपपी बिबट्याचो धपको ताच्या गाडयेक बसलो. ह्या घडणुकेक लागून वाहन चालकां मदीं भंय पातळ्ळा. फाटल्या 15 वर्सांच्यान कुंकळ्ळेच्या नव्या पालिकेच्या इमारतींतल्या बेसमेंटांत पावसाचें उदक सांठोवन स्विमींग पूल जाला. पूण हाचेर संबंदीत प्रशासनान आडनदर केल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या. कुंकळ्ळेच्या आमदारान हांगा इंडोर स्विमींग पूल म्हणून उक्तावण करून थळाव्यांक दिवचो ना जाल्यार बेगोबेग प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
पुणे शिगांव वाठारांत शेतकार उमेश वेळी भुरगेपणा सावन आपल्या फामिला सयत शेताची लागवड करता. आपल्या कडेन आशिल्ली जमीन पडीक दवरिनासतना जमनीचेर कश्ट घेवन शेत पिकोवपाक जाय अशें शेतकार उमेश सांगता. तरणाट्या पिळगेन शेतांनी काम करपाक फुडें सरपाक जाय अशेंय तो सांगता. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण शुक्रारा साबार राज्यांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडले 4 ते 5 दीस म्हळ्यार 11 जुलय ते 15 जुलय मेरेन सेगीत उटंगराचो पावस पडटलो असोय अदमास उक्तायल्ल्यान सध्या लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. कारण साबार राज्यांनी रस्ते घरां पावसाच्या उदकांत तुंबिल्ल्यान लोकांची जीण विस्कळीत जाल्ली आसा. देखून सध्या सुरक्षेच्या दृश्टीन पावलां उबारप सुरू आसा. गरज पडल्यार लोकांक सुरक्षीत स्थानाचेर स्थलांतरीत करून तांकां सगळी सोय सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचेर भर दितले अशें कळटा. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून उत्तर प्रदेशातल्या साबार वाठारांनी उदक तुंबलां. ह्या समस्येक लागून लोकजीण सध्या बरीच विस्कळीत जाल्ली आसा. लोकांक येरादारी करपाकूय त्रास जावपाक लागल्यात. लोकांच्या घरांनी लेगीत उदक गेल्ल्याचें कळटा. सध्या उत्तर भारतांत पावसान धुमशेणां घाल्यात. देखून वचत थंय लोकांचे हाल जाल्ले आसा. साबार राज्यांनी हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केल्लो आसा. बिहारांतल्यान एक धक्कादायक प्रकार. मतदार कार्डाचेर नाम्याच्या दुरुस्ती खातीर अर्ज केल्ले आसतना एका 30 वर्सां पिरायेच्या बायलेच्या फोटो सुवातेर चक्क मुख्यमंत्री नितीश कुमाराचो फोटो छापून आयलो. नामो दुरुस्त जाल्या उपरांत तिच्या घरा कडेन पोस्टांतल्यान जेन्ना हें कार्ड तिका पावलें तेन्ना तिच्या घोवान हो प्रकार पळोवन संबंदीत अधिकाऱ्यांची सामकीच हलगर्जीपणां आशिल्ल्याचो दावो करीत तिडक उक्तायली. मस्कते अभिलाषा कुमारीच्या घरकारान जेन्ना हो सगळो प्रकार तांच्या बीएलओच्या नदरेक हाडलो तेन्ना त्या बीएलओन ओग्गी रावपाक सांगलें. पूण ही हांसपासारकी गजाल नासून खूबच गंभीर आशिल्ल्यान ताणें हो सगळो प्रकार मिडिया सामकार उक्ताडार हाडलो. फाटल्या 8 दिसांत सुमारे 1.45 लाख भक्तगणांनी अमरनाथ यात्रेक वचून देवाचें दर्शन घेतलां. वर्सुकी 38 दिसांची अमरनाथ यात्रेक 3 जुलय सावन सुरवात जाल्ली. अमरनाथ देवाची ही गुफा सुमार 12,756 फीट उंचायेचेर आसा. यात्रा सुरळीत जावच्या खातीर सगळे तरेच्यो सोय सुविधा उपलब्ध केल्ल्यो आसात.
महाराष्ट्रात दर वर्सा व्हडा दबाशान तशेंच फाटली 125 वर्सां परस चड वर्सांचो सांस्कृतीक परंपरा आशिल्लो सार्वजनीक गणेशोत्सवाक राज्य महोत्सवाचो दर्जो मेळटलो अशी घोषणा महाराष्ट्राचे सांस्कृतीक कार्य मंत्री आशिष शेलार हांणी मुंबय सुरू आशिल्ल्या पावसाळी विधानसभा अधिवेशना वेळार केली. ह्या घोषणेक लागून गणेशोत्सवा संदर्भात येवपी पर्यावरणाच्या बाबतींतल्यो सगळ्यो अडचणी पयस जातल्यो तशेंच राज्य सरकारा कडल्यान ह्या उत्सवा खातीर सगळ्यो मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर निधी मेळटलो अशी आस्त आसा. आंध्र पोलिसांनी केल्ल्या धडक कारवायेत विजयवाडा रेल्वे स्टेशनाचेर पोलिसांनी छापो घालून ट्रेनीतूच विक्रेत्यांच्या सामानाची तशेंच दर एकल्या प्रवाशाच्या सामानाची लेगीत तपासणी केली. ऑपरेशन फ्लश आउट ह्या नांवाखाला पोलिसांनी ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. गांजा ही गोळे वखदांची तस्करी बरीच वाडल्या, खासा करून ड्रग डीलर जे आसात ते अशा तस्करी खातीर रेल्वेचो गैरवापर करतात. देखून पुराय राज्यभरात सध्या गोळे वखदां आड ही मोहीम सुरूच आसतली अशी माहिती पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिली. ह्या कारवायेत गांजाच्यो चॉकलेटी जप्त केल्ल्यो आसात. फाटल्या सप्तकांतूय अशा प्रकारच्यो चॉकलेटी जप्त केल्ल्यो. ह्या वर्साक आतां मेरेन 200 किलो परस चड गांजा जप्त केल्लो आसा अशें ह्या वेळार पुलिसांनी सांगलें. हरिद्वारात कावड यात्रे वेळार कांगडा घाटाचेर नाता आसतना 6 शिवभक्त निसरून गंगा न्हंयत व्हांवन गेले. त्याच वेळार एसडीआरएफ पंगडान तांकां सुरक्षीतरित्या वाटायिल्ल्यान व्हड दुर्घटना टळ्ळी. कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. उत्तराखंड पुलीस आनी एसडीआरएफ पंगड सतर्क आशिल्ल्यानूच ही व्हड दुर्घटना टळिल्ल्याचें भक्तांचें म्हणणें. सध्या श्रावण म्हयन्याक सुरवात जाल्ली आसतना हरिद्वाराक 7 कोटी भक्तगण दर्शनाक येवपाची शक्यताय आसा. देखून ही यात्रा सुरळीत जावच्या खातीर एसडीआरएफ पंगड तैनात केल्ले आसा. तशेंच पुराय वाठार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या निगराणी खाला आसा. देखून ही व्हड दुर्घटना टळपाक आदार जालो. दिल्लीतल्या आझाद मार्केटातली 3 मजली इमारत कोसळिल्ल्यान एकल्याक मरण आयलें. ह्या घडणुकीत 45 वर्सां पिरायेच्या मनोज शर्मा ह्या कामगाराक मरण आयलें. ह्या इमारतीत तळमजल्यार 3 दुकानां आसलीं जाल्यार पयल्या मजल्याचेर गुदावां आसलीं. ही घडणूक शुक्रारा फांतोडेर घडली. घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळ एनडीआरएफ पंगड घडणूक सुवातेर पावले आनी मनोज शर्मा कोसळिल्ले इमारतीच्या फाकरा पोंदसून काडलो आनी रोखडोच हॉस्पिटलांत व्हेलो. मात दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. फुडलो तपास सुरू आसा. रेल्वे सुरक्षीतताय वाडोवपा खातीर मशीन विजन बेस्ड इन्स्पेक्शन सिस्टम स्थापन करपा खातीर भारतीय रेल्वे कंपनीन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडा कडेन समन्वय पत्राचेर स्वाक्षरी केल्या. MVIS हे आधुनिक कृत्रिम बुद्धी आणि मशीन लर्निंग आधारित तंत्रज्ञान आसा जे गाडयांच्या अंडर गियरांच्यो उच्च रेझोल्युशन प्रतिमा काडटा आणि खंयचेय लटकुपी गळून पडपी घटक आपोआप सोदून काडटा. विसंगती सोदून काडटना प्रणाली रियल टायम इशारो तयार करता, जाका लागून बेगोबेग प्रतिसाद आणि प्रतिबंधात्मक कृती करपाक मजत जाता. ही क्रांतिकारी पद्दत भारतीय रेल्वे खातीर पहिलीच खेप आसा. ह्या तंत्रज्ञानाक लागून रेल्वे कार्यावळींची सुरक्षीतताय खूप वाडटली. मनशाच्या आदारान केल्ले तपासणेचे यत्न उणे जातले आणि घडपी अपघात आणि सेवा खंडीत जावप टाळपाक मजत जातली अशी अपेक्षा दवरिल्ली आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज.